मागतात। मुख्यमंत्री आता कांय खिणातच राष्ट्रध्वज हुबयतले आणि त्या उपरांत गोंय पुलिसेचे बँड राष्ट्रगान वाजयतले आणि उपरांत राष्ट्रीय सॅल्यूट दितले। सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे। राष्ट्रीय सॅल्यूट सलामी शस्त्र। फ्लॅग ऑफिसर आसात ASI मंगेश काजोलकर। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत परेडीचे पळोवणी करपाक फुडें सरतात। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान, बंदखणेची देवळां जालीं लामण दिवे प्राण। प्रत्येक गोंय मुक्ती दिसाक प्रत्येक गोंयकाराच्या ओठार बाकीबाब बोरकार हांची ही उतरां आपसूकच येतात। ह्या उतरांतल्यान प्रत्येक गोंयकार ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपता, तांचो उगडास काडटा। तांच्याच बलिदानाक लागून आयज आमी ही समृद्धी, हे स्वातंत्र्य, ही मुक्ती भोगतात। मुख्यमंत्री परेडीची पळोवणी करतात। पयलो प्लॅटून आसा एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, PSI मिथुन शिवा काणकोणकर। दुसरो प्लॅटून गोंय पुलिसेचो प्लॅटून, प्लॅटून कमांडर PSI संदीप निंबाळकर। तिसरो प्लॅटून इंडियन रिझर्व बटालियनाचो प्लॅटून, कमांडर PSI सुशांत गाड। चौथो प्लॅटून IRBNचोच प्लॅटून, PSI शैलेश सतरकर प्लॅटून कमांडर। त्या फुडलो प्लॅटून गोंय पुलिसेंचो बायलांचो प्लॅटून, LPSI नेहंदा तावारीज प्लॅटून कमांडर। त्या उपरांत IRBNचो बायलांचो प्लॅटून, LPSI जेनिफर फेर्नांडीस प्लॅटून कमांडर। त्या फुडलो प्लॅटून आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो दादल्यांचो प्लॅटून, ओमकार सामंत प्लॅटून कमांडर। गोवा होम गार्ड्सांचो बायलांचो पंगड प्लॅटून फुडलो प्लॅटून, रेणुकाचारी प्लॅटून कमांडर।
फुडलो प्लॅटून गोवा होमगार्ड्स दादल्यांचो प्लॅटून निंगराज बिद्राकुडी प्लॅटून कमांडर. फुडलो पंगड आसा गोंय पुलिसेचे बँड. फ्रांसीस ग्रॅसियस ASI कमांडर. त्या फुडलो प्लॅटून गोंय अग्निशमन दळाचो प्लॅटून रुपेश सावंत SFO प्लॅटून कमांडर. त्या उपरांत कोस्टल पुलिसेचो प्लॅटून लक्ष्मण गांवस PSI प्लॅटून कमांडर. उपरांत गोंय पुलिसेचो ट्रॅफिक विभागाचो प्लॅटून PSI वामन नायक प्लॅटून कमांडर. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचो बायलांचो फुडलो प्लॅटून प्लॅटून कमांडर पूजा अडकोणकर. त्या फुडलो प्लॅटून नेवल NCC प्लॅटून कमांडर कॅडेट दुर्वा शेटे. आर्मी विंग NCCचो फुडलो प्लॅटून वेदांत चांदेकर प्लॅटून कमांडर. आर्मी विंग NCCचोच फुडलो प्लॅटून सोनाली इरकल प्लॅटून कमांडर आसात. डॉक्टर KB हेडगेवार विद्यालयाचो प्लॅटून श्रीजा शेणवी प्लॅटून कमांडर. त्या उपरांत महिला एंड नूतन हायस्कूल कॉमा मडगांव धनेश पाटकर प्लॅटून कमांडर. श्री बलराम रेजिडेन्शियल हायस्कूल काणकोण प्लॅटून कमांडर ऋतिका नाईक. सारस्वत विद्यालय म्हापसा फुडलो प्लॅटून प्लॅटून कमांडर सोहम गावडे. त्या उपरांत केशव स्मृती हायस्कूल मुरगांव रुचिका बोरकर प्लॅटून कमांडर. PM श्री गव्हर्नमेंट हायस्कूल काळे आफरीन छप्परबन प्लॅटून कमांडर. त्या उपरांत न्यू एज्युकेशन केपेचो प्लॅटून पियुष पाटील प्लॅटून कमांडर. श्री भूमिका हायस्कूल पर्ये 70चो फुडलो प्लॅटून आसा प्लॅटून कमांडर जीविकी केसरकर. त्या उपरांत अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल दिवचल प्लॅटून कमांडर प्रतीक्षा पाटील. आणि शेवटाक गोंय पुलिसेचे डॉग युनिट प्लॅटून कमांडर सुरेश नाईक ASI. परेडीची पळवणी करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत माचेच्या दिकेन फुडें सरतात. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे बाकीबाब बोरकार हांच्या ह्या रचनेंतल्यान गोंयची समृद्धी दिसून येता. भारताचे भोवमानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेंतल्यान प्रेरणा घेवन स्वयंपूर्ण गोंयची घोषणा दिवन
गोंयाक ह्याच समृद्धीच्या मार्गार फुडें व्हरपाक आमचे गोंय सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला वावुरता. परेड सावधान. परेड निकट लाइन चल. परेड 20 कदम के फासले पर प्लाटूनों के कॉलम में दाहिने से मंच से गुजरेगी. नंबर 1 प्लाटून आगे. परेड तीनों तीन में दाहिने चलेगी. दाहिने मुड़. मार्च पास्ट आता सुरू जाता. परेड कमांडर नरेश मानगतकर, DYSP IRBN, असिस्टंट परेड कमांडर PI सर्वेश गाड्डी. पहिलो प्लॅटून आसा अँटी टेररिस्ट स्क्वॉडाचो प्लॅटून. PSI मिथुन शिवा काणकोणकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. दुसरो प्लॅटून गोंय पुलिसेचो प्लॅटून. PSI संदीप निंबाळकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. तिसरो प्लॅटून फुडें सरता. IRBNाचो प्लॅटून. PSI सुशांत गाड प्लॅटून कमांडर. चौथो प्लॅटून IRBNाचोच प्लॅटून. PSI शैलेश सतरकर प्लॅटून कमांडर. गोंय पुलिसेचो बायलांचो प्लॅटून. LPSI नेहंदा तावारीस प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात.
6वा प्लॅटून IRBN लेडीज प्लॅटून LPSI जेनिफर फर्नांडीस प्लॅटून कमांडर. गोंय पुलिसेच्या येरादारी विभागाचो फुडलो प्लॅटून PSI वामन नाईक प्लॅटून कमांडर. आठवो प्लॅटून कोस्टल पुलिसेचो प्लॅटून PSI लक्ष्मण गांवस प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. अग्निशमन दळ म्हळ्यारच डायरेक्टर ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेस ऑफ प्लॅटून SFO रुपेश सावंत प्लॅटून कमांडर. आणि ज्या तालार ज्या लयेन हो मार्च पास चल्ला तो फुडलो प्लॅटून गोंय पुलिसेचे बँड ASI फ्रांसिस ग्रेसियस प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. इकरावो प्लॅटून गोवा होमगार्ड्स दादल्यांचो पंगड निंगराज बिद्राकुंडी प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. ह्या फुडलो प्लॅटून गोवा होमगार्ड्स बायलांचो प्लॅटून रेणुका चारी प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दादल्यांचो प्लॅटून ओमकार सामंत प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. या फुडलो प्लॅटून आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बायलांचो पंगड पूजा अडकोणकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. नेवल NCCचो फुडलो प्लॅटून कॅडेट दुर्वा शेटे प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. या फुडलो प्लॅटून RV विंग NCC वेदांत चांदेकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. ह्या उपरांत आर्मी विंग NCCचो पंगड सोनाली इरकल प्लॅटून कमांडर. डॉक्टर KB हेडगेवार विद्यालय तिसवाडी प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात श्रीजा शेणवी. त्या उपरांत महिला अँड नूतन हायस्कूल कॉमा मडगांव धनेश पाटकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करतात. विसावो प्लॅटून आसा श्री भूमिका हायस्कूल पर्ये सत्तरी जीविकी केसरकर प्लॅटूनाचे फुडारपण करता. त्या उपरांत द न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट केपें
पियुष पाटील प्लेटूनाचे फुडारपण करता. पीएम श्री गव्हर्नमेंट हायस्कूल काले आफरीन छप्परबन प्लेटून मुखेली. केशव स्मृती हायस्कूल मुरगांव रुचिका बोरकर प्लेटून कमांडर. त्या उपरांत फुडें सरता सारस्वत विद्यालय म्हापसा सोहम गावडे प्लेटून कमांडर. पंचवीसावो प्लेटून आसा श्री बलराम रेजिडेन्शियल हायस्कूल काणकोण रुतिका नायक प्लेटूनाचे फुडारपण करता. अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल दिवचल फुडें सरता. प्लेटून कमांडर आसा प्रतीक्षा पाटील. आणि निमणे कडेन गोंय पुलिसेचे डॉग युनिट ASI सुरेश नायक प्लेटूनाचे फुडारपण करतात. गोंय पुलिसेच्या बॅडाच्या तालीचेर शिस्तबद्ध रितीन मार्च पास हांगा जाला.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें. गोंय मुक्ती दिसाच्या ह्या मुखेल शासकीय कार्यावळीक संबोधीत करचें. गोंय मुक्ती दिसाच्यो सगळ्या जाणांक समेस्त गोंयकारांक सगळ्यात हुनहुनीत परबीं. आजच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं हजर आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, लिडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर युरी आलेमो, त्याच बरोबर आमदार आनी तशेंच राज्याचे CS मिस्टर कंडावलू, AG पांगम, राज्य प्रशासनांतले सगळे अधिकारी, हांगासर जमिल्ले समेस्त स्वतंत्र सेनानीचे वांगडी, म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो आनी समेस्त गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें ताचो आयज आमी याद काडटा. आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात. ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा. आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता. गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा. 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना. सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचें राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें. ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोंचें बंड हें आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो उठाव ह्या 3 हातां केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हें सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले. ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान. तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुमी सगळे जाण पेटोवन उठात, वंदे मातरम आनी गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली. 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत देश स्वतंत्र जालो, बट गोंयाक मुक्ती मेळूंक शकूंक ना. बट तरी सुद्दां खंयसरूच गोंयकारूय फाटीं रावूंक ना आनी पुराय भारतभर आसलेले सत्याग्रही बी हाज्या खातीर नेटांत पेटत उठले. 1950 सावन हें आंदोलन आनीक नेटान सुरवात जालें, बट तातूंतल्यान 1955 वर्सा पत्रादेवी हांगासर निशस्त्र सत्याग्रहाचेर पोर्तुगीज सैन्यान केल्लो गोळीबार हें ऐतिहासीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार पोर्तुगीजाच्या विरोधात थारलेलें आंदोलन आसतलें. तातूंत शहीद जाल्ले पंजाब हांगासले कर्नल बेनीपाल सिंग आनी कितलेशेच सत्याग्रही हे हातूंतल्यान शहीद जाले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजेच गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आनी 10 लाख रुपयाचें मानधन हे तांच्या नजदीकच्या लोकांक दिवपाक शकले. तांकां आमी आयडेंटिफाय करून फाटल्या काळात दिले. अशा पद्दतीत सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी सदोदीत याद करता. निमाणे जेन्ना शांततेचे सगळे मार्ग सोंपले त्या उपरांत 18 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ऑपरेशन विजय भारत सरकारात सुरवात केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आनी गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय ह्या अखंड भारताचो एक भाग जालो. आमी पळयता की हांगासर तिरंगो झेंडो हो मुक्तपणान हुबलो आनी एक नव्या युगाची सुरवात ही तेन्नाच्यान जाली. आमकां याद आसा 1920 दशकांत सावन ही पेंटी पेटयल्ली डॉक्टर TB कुन्हा हांच्यांनी आनी डॉक्टर 1946 डॉ
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि अखंड अशा स्वतंत्र सैनिकांनी हे स्वतंत्र मुक्त गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपल्यापणात सगळ्या जाणांनी कश्ट केले. आमी सातत्यात अशा वेगवेगळ्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमान वेळच्या वेळी भारत सरकारात केला. बट फाटल्या वेळार श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात घेतिल्लो वांटो, विशेष करून त्यांनी द वॉयस ऑफ फ्रीडम ह्या रेडिओ केंद्र चलोवन ह्या पुराय गोंयकारांक ह्या गोंय मुक्ती संग्रामात वांटो घेवपाक सदोदीत प्रेरणा दिली. तांकां पद्मश्री भारत सरकारात दिलें. तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. आनी खरोखरूच ह्या निमित्तात अशाच पद्दतीत गोंयच्या ह्या वांटो घेवपी सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक परत एकदां हांव आदरांजली दिता, श्रद्धांजली दिता. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, 1961 सावन पयल्या सरकाराच्या वेळा पासून ते आतां पर्यंत गोंय उदरगतीच्या वाटेर चलत आसा. पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब म्हणजेच दयानंद बांदोडकर हांच्यांनी गोंयची आधुनीक बुनयाद रोयली. गोंयच्या प्रत्येक गांवांतल्यान प्राथमीक शाळा सुरवात केल्यो आनी म्हणून तर गोंयचे मुखेल शैक्षणीक क्षेत्रांत फुडें वचूंक शकले. एग्रीकल्चर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, टुरिजम तेद्या वेळार ल्हान प्रमाणांत काय आसना. त्या वेळार सुरवात केल्ली बुनयादीचो फातर आज आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्या अर्थात आमी पळयता की आधुनीक गोंयचो जर फावंडेशन कोणी घातलो आसतलो तर ते स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आनी तांच्याच कार्यकाळात सुरू जाल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी पुराय करपाक शकले. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या खातीर ह्या डबल इंजीन सरकाराचे प्रणेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय बी हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव परबी भेटयतां आनी तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांत म्हटल्यार आमी पळयता की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी सदोदीत एक पावल बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा. 14 वर्सां उसरा स्वतंत्र मेळोन सुद्दां आमी 100% लिटरसी पुराय करपाक शकले. 100% आमी जशें म्हणटा की हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर ग्राम सडक आसतलें. ह्या सगळ्यो येवजण्यो आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सगळ्या पेक्षाय चड नेटान फुडें आसा. आमी पळयता की गोंयांतलें पर कॅपिटा इन्कम हें बाकी राज्याच्या पेक्षाय कितलेशेच फुडें आसा. त्याच बरोबर जाका आमी म्हणटा की क्वॉलिटी ऑफ लायफ ह्युमन इन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हाज्या बाबतींतूय बी गोंय सदोदीत फुडें उरलेलें आसा. गोंयांतली लायफ एक्सपेक्टन्सी आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडत आसा आनी ताकाच लागून गोंयांत आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें. हाज्या खातीर गोंय हें गोंयची तोखणाय पुराय भारतभर जाता. आज आमी पळयता की गोंयांत आसलेल्यो शैक्षणीक संस्था विविध केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान किंवा प्रायवेट सेक्टरांतल्या सहाय्यान आज गोंयांत विविध एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हांगासर NIT पासून ते GIM पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो संस्था, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आनी आयुष इन्स्टिट्यूट ह्या ल्हानशा गोंयांत अश्यो संस्था एस्टाब्लीश केल्ल्या कारणान गोंय हें एक आमी म्हणटात तशें एड्युकेशन हब जावपाक शकलें. सातत्यात आमी गोंय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्ल्या चळवळी खाली आत्मनिर्भर भारत हें मिशन स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फुडें व्हरपाक शकले आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीन समेस्त गोंयकार वांटेकारी जाले. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र ग्रामपंचायती आनी गोंयांतली स्वयंपूर्ण चळवळ ही पुराय आमकां गोंयभर दिसून येता. गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेचेर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, PC कल्चर, डेरी फार्मींग ह्या सगळ्या सॅक्टरांत आमकां फुडें वताना आसतना दिसता. आमी पळयता की स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग ह्या सॅक्टरांतूय बी गोंय जायत्यो येवजणींत फुडें वयता आसतना आमकां दिसपाक जाता. हें सांगपा खातीरय म्हाका खूब खूब अभिमान जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट हांव हें सगळें फुडें वता आसतना मुद्दामून आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सातत्यात ह्या गोंयचे आमी सगळे जाण फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पंचप्रण जे उच्चारल्या त्या पंचप्रणांचो परत एकदां हांव उच्चार करता आनी समेस्त गोंयकारांनी हे पंचप्रण फॉलो करचे. जाका लागून आमी म्हणटा की भारताक
विकसीत राष्ट्र करपाक, गोंयाक विकसीत गोवा करपाक आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत तत्पर रावचे. म्हणून समेस्त गोंयकारांक हांव उलो मारता की विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपाक सुद्दां आमी फुडें सरचे. आपली उदरगतीच्या बरोबर गोंयची उदरगत जावपाक शकतली. हांव गुलामी आनी परधार्जिण्या मानसिकतेच्या पयस करचे. सातत्यात ह्या आमी गुलामी आनी परधार्जिणेच्या मानसिकतेन पयस वचपा खातीर सातत्यात वेगवेगळी पावलां उचलीत आसता. आमच्या गिरेस्त दायजा बद्दल आमकां अभिमान बाळगप गरजेचो आसता. गोंयची गिरेस्त दायज आमी सातत्यात लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला आनी त्या दायजा बद्दलय आमकां मोठो अभिमान आसा. एकात्मतेची शक्ती आसा. गोंयकारपण हें सांबाळप हीच आमची एकात्मतेची खरी शक्त आसा आनी ताकाच लागून समेस्त गोंयकारांनी एकत्र येवन गोंयच्या उदरगतीच्या वाटेन फुडें दवरपाक पावलां मारची हें सगळ्या जाणांक हांव आवाहन करतां. आनी पांचवी आनी म्हत्वाची गजाल ही नागरिकांक आपल्या कर्तव्याचें भान दवरचें. समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें. गोंय हें टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी टुरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय टुरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करप हें चड गरजेचें आसा. आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपले कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ, सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें. ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जाण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा. पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या टुरिस्टांचें आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही. आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता. गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो. म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेंत सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची. म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें. गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता. म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदां आव्हान करता आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें. हांगासले बऱ्योचश्यो आमी टुरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले. हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुनहुनीत परबी दिता. म्हणजे समेस्त हांगासर परेड फॉलो केल्ल्या सगळ्या पुलीस दलांतल्या, होमगार्ड दलांतल्या, गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स तशेंच वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब सुंदर अशी परेडीच्या बद्दल तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हाज्या उपरांत जावपी अवॉर्ड सेरेमनीक जेंकां जेंकां पदकां मेळ्ळ्या, मुख्यमंत्री पदक किंवा बाकीची सगळीं पदक, त्याय सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. आनी परत समेस्त गोंयकारांक हांव गोंयच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे हें सगळ्या जाणांक उलो मारता. विकसीत भारत 2047 हाच्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर समेस्त गोंयचे नागरीक हे गोंयच्या सरकारा बरोबर आसतले हाचें हांव परत एकदां ग्वाही दितां आनी समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आज म्हाज्या वतीन परत गोंयकारांच्या वतीन हांव नमन करतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. धन्यवाद. भौमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. मुख्यमंत्र्यांकडेन
आता विनंती करता की तांणी घर खात्याचे पुरस्कार भेटोवचे. सुरवेक सागर एकोस्कर, DYSP सेक्युरिटी. सागर एकोस्कर पुलीस उपनिरीक्षक म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू जाले. 2005 वर्सा PI आनी 2022 वर्सा DYSP म्हूण बडती. तांणी तपास केल्ल्या जायत्या गुन्यांवांच्या प्रकरणात गुन्यांवकारांक ख्यास्त मेळ्ळ्या. कोविड लॉकडाऊन काळात तांणी प्रभावी काम केलां. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सागर एकोस्कर, DYSP सेक्युरिटी. राजेश कुमार, DYSP क्रायम ब्रांच. PSI म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू उपरांत PI आनी DYSP पदार बडती. तांणी वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकांचेर उत्कृश्ट काम केलां, गुन्यांवांचो तपास केला आनी गुन्यांवकारांक ख्यास्त जाल्या. तांकां 2004 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. राजेश कुमार, DYSP क्रायम ब्रांच. उपरांत सुदीक्षा नायक, LPI महिला पुलीस निरीक्षक, एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट आनी वुमन्स अँड चायल्ड प्रोटेक्शन युनिट. PSI म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू 2013 वर्सा पुलीस निरीक्षक पदार बडती. गुन्यांव आडावपाक बायलांची सुरक्षा आनी भुरग्यांच्या संरक्षणा खातीर तांणी वावर केला. गुळी वखदांचो दुरुपेग, भुरग्यां आड अत्याचार, बायलांच्या सुरक्षे खातीर तांणी जागृताय कार्यावळी आयोजीत केल्यात. तांणी दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सुदीक्षा नायक, LPI महिला पुलीस. सुभाष मालवणकर, सहाय्यक पुलीस निरीक्षक, ASI. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू जाल्ले उपरांत हेड कॉन्स्टेबल आनी त्या उपरांत सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक पदार बडती. गुन्यांवांच्या तपास कार्यात तांणी महत्वपूर्ण योगदान दिलां. तांकां 2020 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. तांच्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. सुभाष मालवणकर, ASI. भालचंद्र सावंत, हेड कॉन्स्टेबल सेक्युरिटी. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू. तांणी पर्वरी पुलीस स्थानक, एस्कॉर्ट सेल, गोंय राखीव पुलीस दळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. 2005 वर्सा तांकां VVIP सेक्युरिटी ड्युटीत नियुक्त केल्ले. 2021 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल म्हूण बडती. ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची सुरक्षा वेवस्था पळयतात. तांच्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात. भालचंद्र सावंत, हेड कॉन्स्टेबल. मेल्विन डायस, हेड कॉन्स्टेबल, सांगे पुलीस स्थानक. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण गोंय पुलिसेंत रुजू. तांणी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकार काम केलां. 2020 वर्सा तांकां हेड कॉन्स्टेबल पदार बडती. 2015 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन उत्कृश्ट योगदाना खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. मेल्विन डायस. अमरदीप चौधरी, पुलीस कॉन्स्टेबल, मायणा कुडतरी पुलीस स्थानक. 2007 वर्सा गोंय पुलिसेंत रुजू. तांणी वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकार सेवा दिल्या. कोकण रेल्वेत जाल्ल्या 4 कोटी रुपयांच्या भांगराच्या चोरी प्रकरणाच्या तपासात तांची महत्वपूर्ण भूमिका आसा. तांणी VVIP, VIP बंदोबस्त ड्युटी, इलेक्शन ड्युटी केल्या. 2021 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह भेटोवन भोवमानीत केल्यात. उत्कृश्ट कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक तांकां भेटयलें. फुडले पुरस्कार घर खात्याचे अग्निशमन दळाचे. निलेश फेर्नांडीस, स्टेशन ऑफिसर, पणजी. सब ऑफिसर म्हूण अग्निशमन दळांत रुजू. राज्यांतल्या जायत्या अग्निशमन आनी आपतकालीन घडणुका वेळार तांणी सक्रीय काम केलां. तांकां ह्या आदी 3 फावट कमेंडेटरी नोट्स भेटोवन भोवमानीत केल्यात. उत्कृश्ट वावरा खातीर गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. जंगा गोहर, लिडिंग फायर फायटर, पणजी. फायर फायटर म्हूण दळांत 2000 वर्सा रुजू. वेगवेगळ्या स्थानकार काम करतना तांणी कठीण परिस्थिती बेस बरे तरेन हाताळल्या. उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटोवन भोवमानीत करतात.
अनिकेत आमोणकर फायर फायटर फोंडा 2013 वर्सा दळात रुजू तांकां 3 फावट कमेंडेटरी नोट जाल्यार 1 फावट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मेळ्ळा. उत्कृश्ट कामगिरी खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटयतात. अविनाश गांवकर फायर फायटर फोंडा 2012 वर्सा दळात रुजू 17 सप्टेंबर 2024 दिसा घसघशाचेर पडिल्ल्या व्यक्तीच्या मदत वावरा वेळार स्वताच्या सुरक्षेची पर्वा करिनासतना रोप क्लायंबराच्या मजतीन 150 फूट खोल ते देंवले आनी डेड बॉडी तांणी काडली. तांणी दाखयिल्ल्या शौर्या खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदकान भोवमानीत करतात. फुडले पुरस्कार घर खात्याचे, होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्स. राम कांबळी ड्रायव्हर होमगार्ड्स अँड सिव्हिल डिफेन्स पणजी 2003 वर्सा होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्सात रुजू 22 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. तांकां हे आदी उत्तम सेवा प्रमाणपत्र आनी हेर जायतीं प्रमाणपत्रां फावो जाल्यात. उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री भांगरा पदक भेटयतात. उपरांत विद्या तलवार लेडी होमगार्ड व्हॉलंटियर पणजी विभाग 2014 वर्सा होमगार्ड व्हॉलंटियर म्हूण रुजू फाटलीं 11 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां ह्या आदी जायतीं प्रमाणपत्रां फावो जाल्यात. गोवा मुख्यमंत्री भांगरा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. रुपेश पर्वतकर सिव्हिल डिफेन्स वॉर्डन मुरगांव शार 2011 वर्सा सिव्हिल डिफेन्स व्हॉलंटियर म्हूण रुजू तांणी 14 वर्सां सेवा दिल्या. तांच्या वावरा खातीर तांकां जायतीं प्रमाणपत्रां हे आदी फावो जाल्यात. उत्कृश्ट कामगिरी खातीर तांकां गोवा मुख्यमंत्री भांगरा पदकान भोवमानीत करतात. एडवोकेट हर्षा नायक सिव्हिल डिफेन्स पणजी शार 2021 वर्सा तांकां सिव्हिल डिफेन्स व्हॉलंटियर म्हूण रुजू जाल्यो. तांणी जायत्या कार्यशाळेंत वांटो घेतला आनी ह्या आदी जायतीं प्रमाणपत्रां तांकां फावो जाल्यात. उत्कृश्ट सेवा दिल्ले खातीर गोवा मुख्यमंत्री भांगरा पदक भेटोवन तांकां भोवमानीत करतात. धन्यवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. सावधान परेड समीक्षा क्रम का माध्य से तेज चल. परेड जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र. परेड पगल शस्त्र. परेड यहाँ पर समाप्त है श्रीमान. परेड कमांडर परेड संभाल. बाहर का मुड़. परेड दाहिने पास से तेज चल.
परेडीची समाप्ती जाल्या आनी आतां सांस्कृतीक कार्यावळींचे सादरीकरण हांगा गोंयांतल्या विद्यालयांचे विद्यार्थी करतात. श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचल दिंडी सादर करतले आनी सेंट जॉन ऑफ क्रॉस हायस्कूल सांखळे कुणबी नाच आनी गरबा सादर करतले. तुला साथ आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावरी वसावारीचा घेतला पावलांनी वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नानावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गाला गली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी घेतला पावला निवसा टाळ घोषातून साध येते तुझी धावते वैष्णवाला दिशा भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली
श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचल हांणी ही दिंडी सादर केल्या आनी आता उपरांत सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूल सांखळे कुणबी नाच आनी गरबा सादर करता.
जोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा मोती बेराणा चोकमा आव्या अंबेमा जोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा धुळा लाल गुलाल के आव्या अंबेमा जोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा મને પેન્ટ વાળાને પૈણવું તું આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી મને પેન્ટ વાળાને પૈણવું તું આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી મારે પેન્ટ વાળાને પૈણવું તું આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી મને પેન્ટ વાળાને પૈણવું તું આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી મને કાપડું ને ઘાઘરો પહેરાવે આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી મને કાપડું ને ઘાઘરો પહેરાવે આ ધોતિયા વાળો ગમતો નથી એ તારી મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું તારી મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું એ તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું હારે મને આજ શું થયું 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 એ તારી મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું એ તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું गोरी राधा ने कालो पान गरबे घूमे भूली भान રાધાનું રૂપ છે કાનુડાની પ્રીત છે આંખો માંડીને જુએ ગામ હે ગોરી રાધા ને કાળો પાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન પશ્ચિમના રાધા રાણી પૂરવનો કાનુડો એવી આ હંસલાની જોડ રે નવરંગી રાતું મારું મેં ઝૂમે બેલડીને ખાટા મીઠા રે ના કોડ રે રાધાનું તનડું નાચે મનડું નાચે કાનાની મોરલી ભૂલાવે જોને સૌના બા કંગે કંગે જુવાન હૈયા રંગ જમાવે મન ગમતા અરે ફેર ફરમતા ઘેર ઘુમંતા જોબન ગમતા થન ગમતા ચમ ચમ કરતા તારલિયાઈ નવલી રાતે ચમકંતા અરે ખેલ કરંતા સહેલ કરંતા રાસ રમંતા ખેલંતા